2006 वर्सा काँग्रेस सरकार गोंयांत राज्य करताले तेन्ना त्या वेळार तांच्याच पक्षाच्या कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्र्यान कळसा बंडुरा प्रकल्पाक बुनयाद घाल्ली। काँग्रेसीक ताका लागून म्हादय प्रश्नार उलोवपाचो अधिकार ना अशें सिद्धार्थ कुंकळकार उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। माय म्हादय ही गोंयची आनी गोंयकारांची जीवनदायिनी। काँग्रेसचे जेन्ना सरकार 2006 सालांत गोंयांत राज्य करताले तेन्नाच काँग्रेसच्याच कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान कळसा बंडुराचेर डॅम घालपाचो घाट रचिल्लो आनी ताचे फावंडेशन स्टोनूय 2006च दवरिल्लें। काँग्रेसचें सरकार हे पुरेपूर हातूंत संगनमतान आसा आनी तांकां हाजेर म्हादयचेर कांयच उलोवपाचो अधिकार ना। जेन्ना भारतीय जनता पक्षाचे सरकार गोंयांत 2012 सालांत आयलें तेन्नाच्यान म्हादय प्रश्नाचो पाठपुरावो हो एक फोर्सिबली सगळ्या लेवलाचेर म्हणजे लिगल दिल्लीच्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटा कडेन केलो गेलो आनी तातूंतल्यानूच खंय तरी गोंयची बाजू एक भक्कमपणे मांडपाक गोंय सरकाराक यश आयलें। दोतोर प्रमोद सावंत हो कंटिन्युअसली फॉलोअप घेवन म्हादय प्रश्नाचो सुटावो कसो करप हाचेर लक्ष दीत आसा आनी डेफिनेटली वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट की ह्या प्रश्नाचो लागलीच सुटावो जातलो।